जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतल्या वसाप अध्याय 23 वाक्य 1 थावन 6 म्हणसर सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हाय हाय राखण्यांक हिंडाचो सोरोव नाश करूंक शिमटायतल्यांक. देखून सर्वेस्पर इस्रायल लोकांचे देव आपल्या लोकांची राखण करच्या राखण्यांक अशें म्हणटा, तुमी म्हज्या हिंडाक दुस्पटावन सगळ्यान शिमटावन वचोंक केलां. देखून तुमी केल्ल्या वायटा खातीर तुमचेर मारेकार शिक्षा धाडटा हांव. म्हज्या हिंडाची शीस हांवें तांकां धांवडायल्ल्या सकड गांवांतली हांवूच परतून सोमयतलों आनी तांकां परतून सोरावाक हाडटलों. थंय ते आगानीत जावन वाडटले आनी फळां बरीं जातले. तांकां पोसचे राखणे हांवूच तांकां दितलों आनी अशें तांकां कसलीच भिरांत जावं थरथरो जावं आसचो ना. तांच्या मदले कोणी सुकोन वचो ना म्हणटा सर्वेस्पर. सर्वेस्पर म्हणटा, येता दीस त्या दळा उबारता दाविदाक एक खरो रुथिनितीचो मोखो. समजोन राजवट करचो एक राय नीत आनी सत गांवांत चलोवन दितलो. ताच्या काळार जुदाक मेळटली सुटका. इस्रायल जियेतलो नासता भिरांत. ताका म्हणटले नांवान आपोवन, सर्वेस्पर तो आमचो रुथिनितीचो. देवाचें उतार हें. क्रिस्ती भोव मोगाळ भावानो, भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, एक आवय आनी 4 भुरग्यांचें एक ल्हानशें कुटुंब. सगळ्या कुटुंबाचो जबाबदारी खाण घेवचो बापूय मार्गार जाल्ल्या एक्सिडेंटान मरण पावता आनी ह्या कुटुंबाची सर्व जबाबदारी आवयच्या माथ्याक पडटा. जाल्यार खंती भिरांतेन भरलेली ही आवय हर एक दीस पियोन घरा येतली. आनी एक दीस अशें घडलें की ती आवय टेन्शनार पियोन घरा येतना अवचित्त म्हणलें बरी रस्त्या देगेर पडोन मरण पावता. अशें हिच्या मरणाक आयिल्ले 12 जण अनाथ जावन रडोन आसलेल्या भुरग्यांचे माथ्यां बसून आपली बिरमत उसारतात. आवयचें मरण मातयेक पायलेल्या उपरांत सर्व फाटी येतना हीं 4 जाणां भुरगीं आवयच्या पोंडा वयर बसून रडटालीं. हें पळयल्लो भुरग्यांचो आवयची भयण तांची दुखां बसून तांकां आपल्या घरा आपोवन व्हरून व्हड करता. मोगाचें न्हू, ह्या वयल्या गणितांत आमकां 2 संगती पळोवंक मेळटात. पयल्यान आवयक आपल्या भुरग्यांची जतन खाण घेवंक जायना आनी दुसऱ्यान भुरग्यांच्या आवयच्या भयणींनी तांच्या भुरग्यांक अनाथ जावन सोडनासतना तांची जतन खाण घेता. आतां वचपांत जेरेमिया प्रवादी 2 रितींच्या गोवळ्यां विशयान तो उलयता. पयल्यान आपल्या आदीन दिल्ल्या इस्रायल लोकांची जतन घेतलेल्या गोवळ्या विशयांत, या आपल्या आदीन दिल्ल्या इस्रायल लोकांची जतन घेनातल्या गोवळ्या विशयांत, तशेंच सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्यांक ह्या लोकांक सोदून फाटीं हिंडाक हाडच्या गोवळ्या विशयांत. थोडे गवळी इस्रायल लोकांची जतन घेनात आनी थोडे गवळी सुकोन गेल्ल्या इस्रायल लोकांक फाटीं आपल्या हिंडांक हाडटात. मोगाचें न्हू, इस्रायल लोकांची जतन घेतलेली राय आनी याजक आमी पळोवंक गेल्यार संपूर्ण तरान लौकीक संगतीक लाभदन आपली जबाबदारी
काल दिल्ल्या लोकांक बऱ्यान पळयनासतना तांचे कश्ट दूख उणेपण समजनासतना आपणाची मर्जी पळोवन जियेतल्या गवळ्यां विरोध जेरेमिया प्रवाद करता. देवान विंचलेल्या गवळ्यांनी तांकां दिल्ली ती जबाबदारी पाळच्यांत कसलेंच उणेपण दाखोव नजो म्हणल्या उतरांनी तो गवळ्यांक जागयता. आमी क्रिस्तांव आमी क्रिस्ताचो साक्षीदार जावन आमी हर एकल्यांक वलायलां. आमी एका रितीनी प्रवादी म्हूण येत, एका रितीनी ताचे शिस म्हणूंक आमी बागीच म्हूण येत. आनी अशें आसतना एक बरो गवळी जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताच्या हिणांत आमी एक खरे शेळयो जावन ताच्या इणांत जिवंत उरोवन ताचें नांव सगळ्यांनी प्रसार करचें आमकां एक मेळ्ळें बागस म्हूण येत. जाल्यार साबारपटी ताच्या हिणांत आसल्या आमी सरू खरे क्रिस्तांवांची जियेन आसतना जेजू बऱ्या गवळ्याचे बरे शेळयो जायनासतना साबार रितींनी आमी आमच्याच समाजेंत आमच्याच चिंतपांत आमी दुस्पटलां. आनी त्याच खातीर सांत पावल एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 13 अशें म्हणटा, देवातान पयस आसलेल्या सर्वांक जेजू आपल्या रक्तान लागीं हाडलां आनी तांकां सांगाता मेळयलां. आनी हें जावन आसा खऱ्या गवळ्याचें लक्षण आज आमी नियाळूंक आसचें. मोगाचें न्हू सांत पावल एफेसकारांक हीं उतरां कित्याक म्हणलीं जावन आसात. कारण एकच, एफेसाच्या क्रिस्तांवां मदें सडावत जावन सुदैवनाय आशिल्ले लोक आसले आनी हे लोक देवातान पयस आसले. म्हणजे तांकां नीज जावन देवाची खरी वळख दाखोवंक कोणूच एक प्रवादी, कोणूच एक नायकिया, कोणूच एक अधिकार आसलो नासलो. ह्या कोणूच तांकां देवाची वळख दिवना. जाल्यार जेजू क्रिस्त ह्या सरू लोकांक आपल्या कश्टां मरणा वरवीं आपलो जीव समर्पण दिवच्या मुखांतर एकवटायता म्हणून सांत पावल एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत म्हणटा. त्या खातीर मोगाळ भावनांनी भयणीनो, जेजूक बऱ्या गवळ्याक, जेजूक खऱ्या दाखवालेक आमचो राय, आमचो सडवंदार, आम्हा हर एकल्यांचो खरो देव म्हणून आमकां मेळिल्ल्याक आमी देवाक अर्गां दिवया. आनी ताच्या खऱ्या हिणांत ताच्या जतनान आमी खरे शिस्त जावन ताचे सांगाता आमी वाडचें भोव गरजेचें जावन आसा. एक बरो गवळी कसो आसाजे आनी एक बरी शेळी कशी आसाजे दाखलो दिवचो तर मोगाचें न्हू. पापा जुआंव 23 वनिस्ताचो कार्डिनल जावन आसतना सांगलें घडीत आमी उडासा काडया. ताच्या देशीचो एक याजक सदांच पियेतलो, म्हणजे सदांच सांजेचें 12 आसतलो. आनी कार्डिनलाक खंय थावन खबर मेळटा आनी हो कार्डिनल ही खबर आयकून त्या याजकाक 12 भायर हाडून सोमान दुयचें म्हणून चिंतिना बागार त्या याजकाक मेळोवंक कार्डिनल त्या 12 सांजेच्या वेळार येता. आनी हो कार्डिनल त्या 12 लागीं येतना त्या 12 पियोवंक आयिल्ले साबार कस्टमर अजा पावतात. कित्या खातीर महान व्यक्ती क्रिस्तांवांचो मुखेली हांगा आयला म्हूण साबार सवालांच्या मोतीन उब जातात. उपरांत कार्डिनल त्या कस्टमराडे त्या याजकाक आपोवंक धाडटा आनी कस्टमर्स बेगीन भितर येतात आनी याजकाक सांगता तुमकां मेळोवंक कोण गे महान कार्डिनल आयला. पयल्यान तो याजक पातयेना. उपरांत तो तुमकां राखोवन आसा म्हणटना तो याजक सट्ट उठता आनी उठोवन आपणेतल्या चिंता आतां हो कार्डिनल म्हाका कितें करीत आनी अशें चिंतून हो याजक भायर येता आसतना कार्डिनल त्या याजकाक पळोवन म्हणटा, तूं एक याजक आनी म्हाका तुजे कडेन कुमसार जायजे. आनी अशें हो कार्डिनल त्या याजकाक गेल्लें पयस व्हरून आपोवन व्हरून कुमसार जाता आनी हो याजक त्या कार्डिनलाक एब्सोल्यूशन दिता. आनी उपरांत कार्डिनल ताका सांगता, आया उडासा काडटा, पळय तूं एक याजक आनी ह्याच खातीर तुका तेल आयलां हेरांची पातकां आयकूंक, मात्र न्ही हेरांची पातकां भोगसूंक.
जेजू क्रिस्त बऱ्या गवळ्याची सकत तुका दिल्या त्या खातीर खंडीत जावन तूं उडासन दवरचें भोव गरजेचें तूं ह्या जग जावन हेरांच्या पातकां तुवें बक्षिजे आनी हेरांच्या पातकांक तुवें आयकाजे आनी तांकां साल्वासांव तुवें दिजे कार्डिनलां हांव उतरां आयकलो ह्या जाक त्याच घडी आपलें म्हणजे त्याच दिसा आपलें पिवान सोडता आनी आपणाचो मोग करचो आपणाक राखण दवरचो सोडवोनदार इतली दाया काकूळ तूं म्हजें थंय दाखयता म्हणलें तो चिंता आनी रडटा मोगाळ भावन आनी भयणीनो शुभ वार्तेन साबार फुडें आमी आयकलां जावं बरो हांव जावन आसा बरो गवळी आनी म्हज्या बोकऱ्यांक हांव वळखतां आनी ते खंय गेल्यार तांकां हांव परतून म्हज्या हिंडाक फाटीं हाडटां पापा जुवां ते विसान निसाय की एक बरो गवळी जावन आपलें काम ताणें आपणा आदीन दिल्लें तें काम ताणें केलां मोगाचें न्हू एक बऱ्या गवळ्याची एक उदाहरण आनीक एक पिंत्रान ह्या चित्रान हांवें दिवचें तर एक सादो व्यक्ती रिक्षा सोडटालो आनी ते सद्या व्यक्ती थंय बरे गूण आसले कितेंगी अवचित म्हणलें बरें थोड्या दुश्क्रमणी येवन ताची रिक्षा उलटा घाल्ली आनी ताका जिवेशी मारलें आनी अशें आसतना सगळ्या गांवाचो लोक ताका जिवेशी मारल्याक ताच्या विरोध ताचे खातीर धरणी करतात सांगात जमो जातात ताका न्याय मेळचे म्हणून पोरातात एक सादो व्यक्ती कित्या खातीर सगळे लोक ताचे खातीर एकठांय जाले कित्या खातीर ताचे सगळे लोक ताचे खातीर बोब मारतात कारण एकच तो सादो व्यक्ती जाल्यार ताणें साबार बरीं कामां केल्लीं प्रत्येक जावन ताणें सोडच्या त्या रिक्षार एक बोर्ड आसलो तो जावन आसा आपूण अनाथांक आपूण गर्भ स्त्रियांक पुंक्याक व्हरून सोडता म्हणलो तो बोर्ड आसलो आनी ताणें कितें सकयल बरें येयलां त्या प्रकार तो आपल्या जिवितांत तो चल्लो आनी साबार लोक ताका मानतालो मोगाचें न्हू ह्या साद्या व्यक्तीक बरें काम करूंक खंय तावन प्रेरण मेळ्ळें थंडी सावणी जेजू बरो खवळी ताच्या हिणांत आमी सोरू शेळयो जाल्लो आमी एक बऱ्या जिवनान ह्या खऱ्या भावार्थान जिवोवचें भोव गरजेचें जावन आसा देवान आमकां हर एकल्यांक खंडीत जावनी पवित्रास्थाना वेळार विंचून काडला आनी ताणें सामको विंचून काडला म्हणून शुभ वार्तेन सयत ताणें म्हळां तुमी म्हाका विंचून काडूना बागार हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत तुमी भायर सरून वचून फळ दिजे उरचें तसलें फळ दिवचे खातीर हांवें तुमकां नेमल्यांत आज पापा जुवान ते विसान तशेंच साद्या व्यक्तीन ती केल्लीं बरीं कामां खंडीत जावनी येदोळ म्हणसर आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत एक स्वप्नां बरीं तीं सदांच आमच्या जिवितांत ती घटना उरोवन आसात कारण तांणी आपल्या जिवितांत बरें काम केल्लें जावन आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो देवान आम्हा हर एकल्या विंचून काडलां वर्त्या एक मिसावां खातीर हेरांच्या जिवितांत फळ दिवचे खातीर हेरांक बरें करचे खातीर कशें बरो रूख बरें फळ दिता तशें आमी बरे व्यक्ती जाल्ले आमच्या जिवितांत बरेंच भायर सराजे केदळां आमचे तावन बरेंच भायर सरता आनी आमच्या त्या बरेपणांत हेरांक बरेंपण जाता केदळां मात्र आमी आमच्या सालत्या जिवितांत क्रिस्ती जिवितांत फळ दिवंक शकता एक सवाल आमच्या मतींत येवंक पुरो बरें करूंक आमी बरो सुगवळी जायजे गी बरो शेळी जाल्यार पावना गी म्हणून मोगाचें न्हू ह्या समाजांत आमी जियेतना खंडीत जावनी आमी हर एकली मुखेली जावंक अशें हांव फाटलावदारी न्ही गवळी जावंक अशें हांव शेळयो जावंक न्ही स्वाभावीक जावन शेळयो जावचे या सेवाक जावचे आशेवचे मुस्तुवणें जावन आसात सेवा करची शेळयो जावची एक उणेपण म्हण साबार जावन चिंतून आसात त्या खातीर संवसाराच्या हर एका कोणशान आमी पळयल्यानंतर हर एकलो व्यक्ती मुखेली जावंक आशेता गवळी जावंक आशेता आनी गवळी जावचे खातीर मुखेली जावचे खातीर अधिकार आपणोवचे खातीर कितलोगी फोटयो तो मारता मोस वंचन तो करता म्हणजे वायट सवया निमती वायट वाटे निमती कशें म्हणी अधिकार आपणाचे म्हणली ताची आशा जावन आसा आनी असल्या व्यक्तींक प्रत्येक जाण अधिकार आशेतल्यांक
गोवळी जावन हेरांची सेवा करचे म्हूण आशेतल्यांक हे खोटें चिंता आपल्या मतीन दवरून गोवळी जावंक आशेतल्यांक आनी गोवळी जावंक झगडें करतल्यांक सर्वांक जेजू ही उतरां म्हणटा. हांव ह्या संवसाराक आयलो सेवा करून घेवच्याक न्ही बगार सेवा दिवच्याक. हांव ह्या संवसाराक आयलो हेरांनी म्हजी सेवा करच्याक न्ही बगार हांवूच एक व्यक्ती सादो व्यक्ती जावन हेरांक सेवा दिवच्याक. आनी ही उतरां खंडीत जावन आयच्या परिस्थितींत अधिकार आशेवच्या सर लोकांक गोवळी जावच्या खोट्या मनान गोवळी जावंक आशेच्या सर लोकांक एक अर्थ बरी जावन आसात. मोगाचे न्हू एक बरो गोवळी आपल्या शेळ्यां खातीर आपलो जीव दिता आनी खंडीत जावन जर आमी बरो गोवळी जायत जाल्यार आमच्या अधीन आसले कोणी जावन दी नौकार जावन दी या आमच्याच बरे गोवळी जावंक आशेवचे साबार ल्हान व्यक्ती तांकां बऱ्यो शेळ्यो प्रकार आमी तांकां बरी जतन घेवची भोव गरजेची जावन आसा. आनी जेजूनच प्रत्येक जावन आमी हर एकल्यांक एक दाखलो दिला ह्या उदाहरण दिलां तें जावन आसा आपल्याच शेळ्यां खातीर आपलोच जीव ताणें कुर्सार समर्पण दिला. खंडीत जावन खंयच्या धर्मांत आमी पळयता तर एक आपल्या अधीन आसलेल्या खंयच्या व्यक्तींक आपलो जीव समर्पूंचें तें मात कार्य केल्लें खंयचेच देवनांत जाल्यार जेजू क्रिस्तान तें केलां. मोगाचें न्हू जावं पुरो साबार जाण म्हणटात जेजूचे मोरान एक जीव घात म्हणून खंडीत जावन तें जीव घात न्ही. मोगाचें न्हू एक बलिश्ट खातीर जाल्ली ती खुनी जावन आसा कित्याक जेजू ह्या संवसाराक आयलो मोरोंक न्ही बगार जीव दिवंक आयलो म्हूण आमी शुभ वार्तांत आयकता. मोरोंक तो येवना बगार मनशा कुळा खातीर जीव दिवंक तो आयिल्लो. त्या खातीर देवाचो मोग आनी देवाचो जीव हेरांक वांटूंक तो आयिल्लो. आनी जो कोण देवाचो मोग खाण घेवंक फाटीं सरले जो कोण देवाचो जीव खाण घेवंक फाटीं सरले तांणी जेजूक तिरस्कार केले मात तांणी जेजूक जिवेशी मारले जाल्यार मोगाचें न्हू जेजूचें मोर्न ताचो मोग सगळ्या संवसाराक वणसो एक हातेर जावं पावलो. त्या खातीर जेजूचें मोर्न एक केवल एक संगत जावं पावना बगार आमी हर एकल्यांक ताचो मोग वाणचें एक हातेर जावं पावलें. ताणें प्राण सोडिल्लो तो खुरीच खंडीत जावन साबारांक जीव दिवंक पावलो. तो प्रधान याजकांच्या दाब्बाळेक बली जावन बगार तांच्या मुखांत जीव दिवचे हातेर तो जालो. त्या खातीर मोगाळ भावनांनी भयणो जेजूच्या मरणा वयच्यान आमी खोटें चिंतचें नाका बगार बरें चिंतया. तो आमी हर एकल्यां खातीर जीव दिल्लो व्यक्ती ताणें जीवघात करूं ना बगार आमी हर एकल्यां खातीर जीव दिवंक मुखार सरलो तो महान सोडवणदार जावन आसा. त्या खातीर मोगाचें न्हू जेजूचो आनी आमचो संबंद बऱ्या गवळी आनी शेळयां ह्या दाखवाल आनी फांट्यांक ताच्या सरी केला. कित्या खातीर जेजून आमकां शेळयांक सरी केलें कारण एकच आमी हर एकल्या वयर आसच्या मोगा खातीर आमी हर एकल्या वयर आसच्या मोगा खातीरच आपली स्वर पदवी सांडून तो जेजू ह्या संवसाराक आयलो. एक सादारण शेळयांक सरोवच्या गवळ्यांचो पात्र तो घेता. एक खरो दाखवाली तो जाता कित्या खातीर आमच्या वयर आसलेल्या मोगा खातीर. मोगाचें न्हू पळय आमच्या घरांनी आमी मोगान पोसची मनजात जावन आसा पेटो या माजर तांकां आमी आमच्या घरा भितरच दवरता. थोडे साबार घरांनी आमी तांकां भितर दवरता आनी तांकां मोगान पोसता जाल्यार इतले मोगाची मनजाती जावं पेटो जावं माजर आमच्या घरांनी आमी तांकां पोसता जाल्यार जेजून मनशांक आपल्या अधीन आसलेल्या सर लोकांक सरी करतना माजराक ह्या पेट्याक सरी करून बगार एका खऱ्या शेळयेक सरी केलें ह्या बोकऱ्याक सरी केलें. कित्या खातीर पेटो जावं बरो कितल्या फातेन असो माजर जावं बरो कितल्या फातेनेचें मन जात जाल्यार जेजून प्रत्येक जावन एका शेळयाक आमी हर एकल्यांक सरी केलें कारण इतलेंच खंयच्याय टायमार माजर मनशाक बोकरीत खंयच्याय टायमार पेटो भूक लागतना मनशांक घास घालीत जाल्यार एक शेळी एक बोकरो खंडीत जावन कोणाकच दूख येना. ताचे थंय मोवाळाय आसा खानवळाय आसा जावं पुरो त्या बोकऱ्याक बलयेक अर्पूंक व्हरतना जाल्यार तो खालतेपणान तो मुखार येता. त्याच खातीर जेजू पळया
देव बऱ्या गोवळ्याच्या हाताखाल जेजू एक खरी शेळी जावन पावलो. ताका कुर्सार मारूंक येताना एक खालतेपण ताणें दाखयलें. त्या खातीर आमी म्हणटा जीजस इज द सॅक्रिफिशियल विक्टीम अँड द शेपर्ड. तो एक साखरपिसाक आपोवलेली शेळी जावन पावलो आनी तशेंच एक बरो गोवळी जावन पावलो. त्या खातीर आम्हा हर एकल्यांक जेजून त्या मिसावांत भाग घेवंक आमकां आपोवणें दिलां. एक बरी शेळयो जावंक आमकां हर एकल्यांक आपोवणें दिलां. आनी जेजूसय ती आपल्या मिसावांक शिसांक धाडटना तो म्हणटा सुन्या वागटा मदें शेळ्यांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. मोगाचें न्हू, जेजूक आपल्या शिसांक शेळयांक सरी करता न्ही सुन्या वागटांक. पळया जेजून धाडलें शिसांक एकल्याकच एका कडेन जाल्यार साबार सुन्या वागटां मदें एका शेळयाक धाडटना खंडीत जावन ती सुन्या वागटां शेळ्यां वयर पडटात आनी ताका ग्रास येतात. जेजून सांगोना साबार सुन्या वागटां मदें साबार शेळयांक धाडटा म्हणून, जाल्यार सांगलें साबार सुन्या वागटां मदें एकच शेळी हांव धाडटा म्हणून. म्हणजे त्या शेळ्या थंय सकत आसा जे बोळ आसा जे त्या सुन्या वागटांक परत तांचें जिवन बदलून तांकां शेळ्यो करचें तसलें बोळ त्या शेळ्यां थंय आसा जें म्हणलें जेजूची एक आलोचना जावन आसली आनी आशा जावन आसली. दुसऱ्यान मोगाचें न्हू, प्रत्येक जावन जेजून आनीक वपार सांगली हांव जावन आसा खरी दाखवल आनी तुमी जावन आसात फांटे. आनी साबाराक आमकां हेची तापें पुरो ह्या दाखवालेंत फांटे खंय आसात. दाखवालेंत फांटे पाळांत आसात. साबारपणी आमी चिंतचें म्हळ्यार खंय फांटे उठल्यात या उबे जाल्यात थंयच ते फांटे आसात. खंय दाखवालेंत फुटल्या थंय मात फांटे आसात म्हूण ना. दाखवालेंत फांटे पाळांत थावन येतात. त्या खातीर त्या पाळांत थावन सुद्दां त्या दाखवालेच्या फांट्यांक दाखवालें थंय संबंद आसा. आनी अशें आसतना मोगाचें न्हू, एका शेळयाक गोवळ्या सांगाता इतलो संबंद आसा की तांच्या जिवा भितर गोवळ्यांच्या जिवा भितर त्या शेळयांक एक संबंद आसा. त्या खातीर त्या शेळयो त्या गोवळ्या थंय एक जातात. देखूनच जावं पुरो खंयच्योय शेळयो आपल्या गोवळ्यांचे ताळे आयकतात. उरल्यांचे ताळे ते आयकनात. गोवळ्यान खंयचेय ताळे काडटना शेळयो त्यो ताळे आयकतात. मात न्ही त्या शेळयांक गोवळ्यात इतलो संबंद आसा की त्या गोवळ्यांक ते पाती येतात. गोवळ्यान आपल्या खांद्यार तांकां उखलून व्हरतना तांकां दोसिनांत बगार ते उखलूंक आमकां तांकांच उखलूंक ते कुमोग करतात. देखून असलो संबंद देवान जेजून आज आमचे तावन आशेवचो. गोवळी शेळयांचो संबंद आनी मनशांनी त्या संबंदान मनशां सांगता जे म्हणलें हे जेजूची आशा जावन आसा. त्याच खातीर जेजू म्हणटा जो कोण म्हाका सेवता तो म्हज्याच तेकीन जियेता. जो कोण म्हाका मानवता तो म्हजेच बरी तो जियोंक शकता. जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो खंडीत जावन एका शेळया बरी आपलो जीव समर्पण दिवंक मुखार सरता. मोगाळ भावनांनी भयणीनो, एक दुबळ्या गोवळ्या थंय जावं पुरो एकच शेळी आसली आनी ती पोसून एक शेळये तावन 10 शेळयो जातात आनी 10 शेळये तावन 100 शेळयो जातात. आनी अशें आसतना त्या गोवळ्याक एक शेळयाक पोसचें कितलें कश्टांचें म्हण तो समजता. आनी त्या खातीर एक शेळी ताच्या 100 शेळयांत भायर पडटना ती तो सोदून येता. तो एक शेळी गेल्यार वणना म्हूण 190 आनी 9 शेळयो आसा म्हूण तो वगेस रावना. बगर एक शेळी भायर पडटना तो सोदून येता कित्याक एका शेळयाक पोसचें कितलें कश्टांचें म्हूण तो गोवळी जाणा जाता. त्याच खातीर जेजूनी प्रत्येक जावन आपल्या जिवितांत एक शेळी म्हणजे एक व्यक्ती सुकोवन वेतना ताका सोदून तो वेता. मोगाचें लोकांच्या वांजेलान साबार ओपारी आमी आयकता सुकोवन गेल्ल्या नाण्याची या भायर पडल्या नाण्याची सुकोवन गेल्ल्या शेळयाची वेचीत पुरताची ओपार आमी आयकता. हांगा आमी पळया प्रत्येक जावन एक शेळी सुकोवन येता. ती कळीत नासतना सुकोवन येता, परामोसीन सुकोवन येता. तण पळयता आनी तण पळयल्लें बरें तना मुखार येता आनी आपल्या हिंडान सुद्दां उडास आसना. तशेंच एक नाणें भायर पडटा तें खंडीत जावन बेजबाबदारीपणान भायर पडटा. जायन भायर पडना बेजबाबदारीपणान भायर पडटा. जाल्यार एकलो व्यक्ती सुकोवन येता, एकलो पूत भायर पडटा आनी तो हंकारान भायर पडटा. आनी हांगासर आमी एक चिंता पाडचें भोव गरजेचें मोगाचें न्हू. एक शेळी भायर पडल्यार त्या शेळयेक गोवळी सोदून येता. एक नाणें भायर पडल्यार त्या नाण्याचो मुखेली तें नाणें सोदता. जाल्यार तो पूत भायर पडटना कोणीच ताका सोदून वचना. कित्याक म्हळ्यार ताचें थंय समजून येता, ताचें थंय जानवाय आसा आनी तो एक ना एक दीस फाटीं येतलो म्हणलो बरवस ताच्या बापायचो जावन आसलो. त्या खातीर इतली जानवाय इतल्या बरवशान आमकां हर एकल्यांक जेजून त्या लायला मात न्ही जेजून ल्हान व्हड केलां. आमकां हर एकल्यांक बरवसो दिला आनी त्या बरवशान आमी आमची सुखी करतना आमी फाटीं येवचें भोव गरजेचें जावन आसा.
ते खातीर उडास दवरचें मोग भोव गरजेचें मोगाचें न्हू. जेजू बरो गवळी सदांच आमकां राखता सांबाळटा. तो आमी नित्य बरी तो निदाना. कित्याक म्हळ्यार गवळी पळया ते कधीच आपल्या जिवितांत निदानांत शेळयो सोरोवन आसता तांचे सांगात आसतो येतात. ते खंय येता तांचे सांगात आसता आसतात. रातीन ते निदानांत कित्याक रानवट मनजात येवन तांकां खाता म्हणल्यार भियान ते निदानांत. त्याच खातीर किर्तनगर आदे 12 तो अशें म्हणटा इस्रायल असो गवळी सदांच निदाना म्हणून. म्हणजे हांगा किर्तनगार देवाक बऱ्या गवळ्याक सरी करता. त्या खातीर जेजू बरो गवळी आपल्या शेळ्यां खातीर जीव दिता म्हणटा आसतना जेजून हीं उतरां सांगूंक कारण ताच्या दोळ्या मुखार ताणें मरण पावचो खुरीस आयिल्लो. जेजू बरो गवळी म्हणटा कित्याक म्हळ्यार ताणें पेद्रूक सांगलें तूं म्हजो मोग करताय एखाद्या वेळा मोग करता जाल्यार वचून म्हज्या शेळ्यांक सरय. म्हणजे हांव बरो गवळी हांव कशें शेळ्यांक सरयता म्हळ्यार त्या शेळ्यां खातीर हांवें जीव दिला त्याच प्रकार तुवें जीव दी म्हूण जेजू म्हणटा. त्या खातीर जेजू म्हणटना हांव बरो गवळी शेळ्यां खातीर जीव दिता म्हणटना प्रत्येक दिसा जेजूच्या मतींत आयिल्लें एक उल्लेख जावन आसा. तिबेरिया गुड्यार एक बरो गवळी आपल्या शेळ्यांक सोरोवन आसलो. सोरांनी येवन त्या गवळ्या कडेन एक शेळी विचारली. शेळी दिवंक तो गवळी आयकना तेदळा ते सोर त्या गवळ्या खातीर जिवेशी मारतात आनी शेळ्यांक दुस्पाटायतात. आनी ते मतीन दवरून जेजूनी उतरां सांगली जावन आसात हांव बरो गवळी शेळ्यां खातीर जीव दिता. खंडीत जावनी जेजू की साबार सुदैवांनी फारीक जावनी जिवेशी मारलें आनी अशें आपल्या शेळ्यांक दुस्पाटयलें जाल्यार जेजून आमकां सांडून वचना. बगर पुनर्जिवंत मुखांत्र पवित्र आत्मोंतान आमी हर एकल्यांक एक केलें जावन आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजू बरो गवळी तो सांबाळाक दवरलो मनशा बरी न्ही. तो पयशां खातीर काम करिना. ते सांबाळा खातीर तो हेरां विशयांत पर्वा करिनासतना रावना. तो सांबाळाच्या मनशा बरें ताचें तें कमिटमेंट म्हणल्यार आसा. सांबाळाच्या व्यक्तीक आमी दिलां दवरता तर खंडीत जावन बऱ्या गवळ्याक सांबाळ दिवन दवरता तर खंडीत जावन ताचें कमिटमेंट आसना. तो आपणा विशयान चिंता सोन ताच्या आदीन आसल्यार कोणा विशयान तो चिंतूंक वचना जाल्यार जेजू तो सोने बरो गवळी ताचें कमिटमेंट आसा. आपणा आदीन दिल्ल्या सोर शेळ्यां विशयान तो चिंता तांकां बऱ्या वाटेन कशें हाडचें म्हणलें तो समजता. मोगाचें न्हू. त्या शेळी कितलें वायट केल्यार कितलें खोटाय केल्यार तांच्या फाटल्यान तो वेता. आनी तितलें मात न्ही कोणीय ताका बॉल करिनासतना स्वाकुशेन तो मुखार सरता आनी आपलो जीव दिवन तो फाटीं सरना. जेजू बरो गवळी आमकां सांडून गेल्यार तो आमी हर एकल्यांचो जतन करनासा. ते खातीर सदांच आमी जेजू बऱ्या गवळ्याच्या हिणांत बऱ्यो शेळयो जायचे. ह्या संवसारार आमी पळयता साबार कश्ट ताकान आमचें तें आसात. साबार फुडें आमकां 16 वर्सां एक बरो गवळी आमकां मेळना. आमकां बरी वाड दाखोवचो आमच्या कश्टांत पावचो आमची खंत बेजाराय आयकोवचो एक बरो गवळी आमकां मेळना. आनी ह्या कश्टांच्या वेळार खंडीत जावनी जेजू बऱ्या गवळ्याक आमी उलो मारचो भोव गरजेचो जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलां कोणी तुका सांडल्यार हांव सांडचो ना. जे कश्ट आकांत जे तें आसल्यार ते बाळादी कश्ट आकांत ते खुरीस म्हज्या खांद्यार दी आनी म्हजो खुरीस घे हांव तुका सदांच सावकासाय दिता सदांच तुका विशेव दिता म्हूण जेजून म्हणलां. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजू बरो गवळी आमकां सांडून गेल्यार आमची जतन तो करनच आसा. पयल्या सुवातेर प्रत्येक जावन पवित्र एवकारिस्ताच्या सक्रामेंता मुखांत्र आमकां कुडी रक्तान तो पोसता. दुसऱ्यान जेजू बरो गवळी आजुनी ताच्या पाटलावदाऱ्या मुखांत्र आमची पिडा गूण करता. जावं बरो सांव पेद्रू शुभवर्तनामा आयकल्ल्या प्रकार जिवन जेजूच्या नांवान थोंट्या मनशाक तो बरो करता आनी तो म्हणटा रुपया आनी भांगार म्हजे स्थंय ना बगार नाजारेताच्या जेजूच्या नांवान ऊठ आनी सल. म्हणजे साबार जेजूच्या नांवान बरें करचे व्यक्ती आमच्या मदगांत आसात. आनी तिसऱ्यान मोगाचें न्हू जेजू आपल्या भाग्यवंत मनशां मरिपात आजुनी आपलो जीव शेळ्यां खातीर तो दिवनच आसा. जावं बरो साबार धाकले आसात ऑस्कर रोमेरो राणी मारिया जावं बरो मादर थेरेजा आनी अशे साबार जाणांनी आपल्या शेळ्यां खातीर आपलो जीव दिल्ले धाकले ह्या समाजांत आसात. तर मोगाळ भावन भयणीनो आमी नियाळ करचो भोव गरजेचो. आमच्याच जिवितांत आमी सवाल विचारचें भोव गरजेचें. क्रिस्त आमच्या बऱ्या गवळ्याक आमचे वयर आसलो तसलो मोग आमकां हेरां वयर आसा गी. दुसऱ्यान आमचो भाव भयणी खातीर त्याग आनी सॅक्रिफायस करूंक निस्वार्थ मनोभाव आनी निज मोग आमचे थंय आसा गी. आनी आमी
प्रत्येक जावन बऱ्या गवळ्याचे जेजू बऱ्या गवळ्याचे पाटलावदारी म्हणून सांगूंक आमच्यान साध्य जाता गे ही सवाल आमच्या जिवितान आमी विचारया आनी आखरे एक मोगाचे न्हू मीस अखेर जावन विगार ऑफिसांत बसून आसतना एक लायक भितर सरता आनी तो ताका याजकाक सांगता तुमी याजक दान धर्म त्याग आनी साखरपेशा विशयान मस्त तुमी उलयतात जाल्यार ही अख्रेक तुमी दिसपट्ट्या जिवितांत बेजिन थियोलॉजी मात्र पाळतात आनी याजकाक बेजिन थियोलॉजी म्हणटना ताका समजोना आनी तो परत सवले विचारता बेजिन थियोलॉजी म्हळ्यार कितें जाल्यार तो व्यक्ती ताका म्हणटा जाणांगी तुमी जेजूक सोडूंक एकच एक अवकाश आसल्या वेळार पिलातान कितें केलें ताणें एका बेजिनांत उदक काडलें हाडूंक सांगलें आनी आपले हात धुले पूण जेजू क्रिस्तान कुर्सार मोरच्या आदल्या दिसा एका बेजिनांत उदक घेवन आपल्या शिसांचे पांय धुले ते खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमचो बरो गवळी आम्हा हर एकल्यांक एकामेकाचे पांय धुवचे शीस जावंक आपयता सोडून एकामेका खातीर आमी आमचो हात धुवन तांचे पयस जावचे शीस जावंक तो आमकां आपयना त्या खातीर जेजू बऱ्या गवळ्याची हिणांत सदांच बरे शेळ्यो जावन आमी जियेया जेजू बऱ्या गवळ्याची देख आमच्या जिवितांत आमी घेवया कुटुंबांत जियेतना आमच्या पिरगजींत आमी जियेतना प्रत्येक जावन एकामेकाची सेवा आमी करया जेजू बरो गवळी आतां सदांच आनी सर्वांत तो आमच्या सांगात आसता पवित्र एवकारिस्तान आमचे खातीर घडला बऱ्या शेळ्यां खातीर ताच्या मुखांत साबार जण बऱ्या शेळ्यांच्यो साखरीकरण आसा आनी अशें आसतना जेजू आमच्या जिवितांत सदांच ताची सेवा दिवनच आसा तो आमचो बरो गवळी जावन आपल्या शेळ्यांचो तो मोग करूनच आसा तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो जेजू बऱ्या गवळ्याच्या त्या मोगाच्या काकुळतेच्या हिणांत बऱ्यो शेळयो जावन आमी सदांच जियेवया आमेन.